जोवां पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 5 ओळी 1 ते 18। जेरुसलेमांत जेजूचो दुसरो उत्सव, जेजूचे पुरगटणेक पयलो विरोध। शेळयांचे तोळये लागीं जेजू एका आरकाराक बरो करता। हाचे उपरांत जुदेवांचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुसलेमाक चडून गेलो। जेरुसलेमाक शेळयांचे तोळयेक तेंकून एक बांदावळ आसा। हेब्रेव भाशेन तिका बेतसैदा म्हणटात। तिका 5 तारांगणां आसात। थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं। तीं सगळीं उदक हालतले म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक हालयतालो। उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो। थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं। जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालतात तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेतां म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता। जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल। आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो। तो दीस सोनवार आसलो। देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून वचो। ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल। ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो कोण तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नांच जाल्लो। उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका आनीक कितेंय पास्ट जायत। तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें। आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले। जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसां। ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो।